इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फक्त गुंतवणुकीचो पैसो पळोवन CRZ आणि खाजगी जमनीत प्रोजेक्टांक मान्यताय दीत सुटला म्हूण याचिकादार NGO गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टात बुधवारा आर्ग्युमेंट घालो. 30 दिसां भितर फायली क्लियर करच्यो म्हूण संबंदीत ऑथॉरिटींक IPBन खंय डायरेक्शन दिल्ले. संबंदीत खात्यांनी IPBच्या दबावाखाला येवन CRZ खाजन जमनी सारख्या प्रतिबंधीत वाठारात प्रोजेक्टांक मान्यताय आणि लायसन दिले म्हूण याचिकादाराचो दावो. IPBन प्रोजेक्टांक तत्वता मान्यताय दिली म्हूण जायना. ह्या प्रोजेक्टांक GCZMA, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा सारकेल्या अधिकाऱ्यांची NOC आनी परमिशनां मेळपाची आसतात म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टात जाप दिली. प्रतिबंधीत वाठारात प्रोजेक्टां खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिल्ल्यो तत्वता मान्यताय रद्द करपाचो सरसकट आदेश काडूंक शकना म्हूण हायकोर्टान फिर्यादी गोवा फाउंडेशनाक स्पश्ट केले. पूण कोर्ट एक प्रोजेक्ट घेवन प्रोजेक्टांक मेळिल्ल्या तत्वता मान्यतायेच्यो कायदेशीर गजाली तपासूंक शकता. IPBन दिल्ले तत्वता मान्यतायेक संबंदीत अधिकाऱ्यांची मान्यता नासल्यार अर्थ ना काय कितें ह्या प्रस्नाची जाप हायकोर्टान सरकारा कडेन मागल्या. खंडपीठान केस 9 नोव्हेंबराक दवरल्या. तो मेरेन फिर्यादी गोवा फाउंडेशनान संबंदीत विवादास्पद प्रोजेक्टांक याचिकेत प्रतिवादी म्हूण जोडचे म्हूण हायकोर्टान सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.